सोमार 4 ऑगस्ट 2025 भाग्योन जुआंव मारी वियानी गवळ्याचो दीस। मुखेल व्होड ताणी खंयसरूच वेची गरज ना। नियाळाक आदार भाग्योन जुआंव मारिया वियानी आर्स ह्या गांवांत वचून घायाळ जाल्ले आनी पातकांत रेवडोल्ल्या ओतम्याक ताणें पवित्र खुमसाराच्या संस्कारा वरवीं पेकोवणी आनी तारण दिलें। काळोखांत आसलेल्यांक एक उजवाडीत चोंदरीमतो जालो, कित्याक सुर्या जेजूचो उजवाड घेवन दुसऱ्यांक ताणें वाट दाखयली। एक बरो गवळी जेजूच्या काळजाचो तो जालो। आपले पोरजेक नांवान तो अडकतालो आनी तांचें दूख कोश्ट समजून घेतालो। पयल्या वाचपांत देवान इस्रायल पोरजेक अरोण्यात सोडूंक नात, पूण वेळा वेळा तांकां जेवण खाण माना दिवन आपलो मोग मोयपास आनी बोगसणेय दिलें। तोरूय ती देवाचेर गुणगुणटाली, कित्याक आमकां हांगासर हाडल्यांत, बरें जेवण खाण तुय आमकां मेळटालें असो शिणूय करताली। शुभ वर्तमानांत जेजू बरो गवळी सगळ्या आडकोळीक फुडें करून गरजेवंतांची काळजी घेता आनी तांकां जेवण खाण फावो करता। पवित्र सभेंत यादनिकान, मोठवाशान आनी लौकिकांनी जेजूचेर नदर मारून ताच्या जिवितांतल्या तत्वां आनी ताणें दाखयल्ली प्रिती मोगाची सेवा आपणावंक गरजेचें। बऱ्या गवळ्या सारकें जिवीत जातलें जाल्यार आमी आमचें न्हय पूण पोरजेचें चिंतूंक गरज। दर आमी फुडारी जेजू गवळ्या भाशेन दुसऱ्यांच्या उस्क्यान जिवन देवाच्या उतराची गोडसाण तांच्या काळजांनी वाडोवन मोग बोगसणें बोरवासो दिवन पोरजेक देवाशी लागीं हाडूंक वावरूंक जाय। म्हजो ताराव पोस्टवतल्यांक, मुखेलोल्यांक आनी गरजेवंतांक आत्मीक जेवणा वरवीं देवाशी हाडूंक हांव वावुरतलें।